जाता देवाचे रूपारू आत्म्या मोशा आहार जाता देवाचे रूपारू. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावनो सगळ्यांक तुमकां सकाळच्या दिसाक देव मंदिरांत पळयोवन आमी खुशाल. तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस आवडीत आसतना आमच्या एक एकल्याच्या इंतसा पासून मागतना आज पाऊल सेबेस्तियाव आल्मेदा आजच्या पयल्या वर्साचो उगडास सर्गीच्या बापान आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो ताका बागेली कोर म्हूण मागतना आज आपलो वाडदीस समारंभात जोड कोस्ता आनी आपलो 21st बर्थडे समारंभता शालीन फेर्नांदीस आनी दुसरी आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासून मागुया. मरून गेल्ल्या जेजूची शास्त्रीक जिवनपणाची बोरवसो तांकां फावो जावंक मागुया. आज आमी आमच्या गांवांत रितीर सुरू जाता इंग्लीश भाशेन. फादर रॉनी लिएन आमचे बरोबर आसतलो. मागुया ताचे पासत हो रितीर वांटो घेतल्या पासत देवाच्या आत्म्यान भरून आमी ह्या रितीरांत वांटो घेवंक आनी आमची मिसाची भेट बरे भाशेन जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचें एकामेकाची मोक्षणी मागून हे मिसा भेटीक तयार जावया. हांव पातकी सर्पविदा देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव मनान चिंतून तणाव विचारून वायट धरून आनी बरें करून हांवें जायते पथकां केल्यान ओम सोप्राक ओम सोप्राक ओम सोप्राक ह्या पासत भाग घेवन सदांच कुवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनीक भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशी खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पविदार देव आमची काकूत करून सगळी आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुको सोम्या सोम्या काकुको प्रिसा प्रिसा काकुको प्रिसा प्रिसा प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची इंतसावां बापाक उबारतना आमकां सगल्यांक ह्या प्राचीत काळांत काळजा मनाची नवसरणी करून देवाशी पोतून येवंक मागुया. देवा आमचे बापा, तुजे उतरावरते कृपेन तूं आमकां सगल्यांक आशिर्वादान भरताय. आदल्या पातकी जिवितांतली उठून नव्या जिविताची चाल आमी धरूं आनी अशें सासणाच्या राज्याचे मोहिमेक आमी तयार जावं म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. लोकान सुजानाचेर मोन्नाचें फोर्मोण मारलें. व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, सासणाच्या देवा, सगळे गूट
तूं वळखताय. दर एक वस्त घडचे आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आट आनी फटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडलां. त्या सोंगतांतली हांव निरोपराधी. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय. सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारून व्हरताले तेन्ना दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या सवे पवित्र आत्मो आसलो तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे वस्तरेच्या मोनान म्हाका वांटो ना. सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मोदें उबो रावून ताणें जबाब दिलो, इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायलाचे धुवेचेर तुमी मोरणाचें फर्मोण मारलें. मुनसुबेच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हांवें तिचेर फटकिरी गोवाय दिल्या. हांणी ताचेर फटकिरी गोवाय दिल्या. सगलो लोक वेगळी वेगळी थंय परतून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियेलाक म्हणलें, आमचें मोदें बसूंक ये आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्याची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हणलें, हांकां दोगांयकूय बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस पयस करतच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नोश्टेपणांतलो म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताचीं पातकां तुज्या माथ्यार चडल्यान. सर्वेस्परान म्हणलें, निरोपराधी आनी बऱ्या मनशाक जिवेशी मारचो न्हय. तरी आसतना तूं अनितायेन निर्णय दिताय, निरोपराध्यांक खास्त लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली जायत. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडा खाल तुवें ताका एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियेलान म्हटलें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मोण घेतलें आनी तो तुका खात्रून तुजीं अर्दां करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हटलें, तूं जुदाची न्हय, पूण कोणाची संसूत? सुरोपायेन तुका बुलयलो. कुडीचे आशेन तुजें कालीज नोश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाच्या धुवां लागीं करतालेत आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड बें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची धूव, तिच्यान तुमचें नोश्टेपण सोसूंक जायना जालें. चल, सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मोदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातान तोर्सात धरून रावता. तेन्ना तुंय जमलोल्या सगल्या लोकान व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगांय म्हाताऱ्यांचेर परतलो, कित्याक तांची फटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतल्यान दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे जी कास ते आपल्या पेल्याक लावूंक सोदताले तीच ताणें तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा
निरोपराधी बायलेचो जीव वाचून उरलो. हिल्कियान आनी ताचे बायलेन आपले दुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आठवयले. आनी तशेंच जोकीन आनी सगल्या तांच्या सोयऱ्यांनी केले, कित्याक कसलेंच वायट तिचे सवे सांपडूंक ना. त्या दिसांतान लोकांच्या दोळ्या मुखार दानियल भोव मनादीक जालो. देवाचें उतोरें. देवाचे उडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगलीं म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5 विचार तुजी चोरवणां, तुवें म्हाका विसव दिताय. तोंड उदका सरी पावयताय, तुवें म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखांत कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पडयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. डोमडोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच तिकान म्हज्या कालसाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गाराक उबी रावुया. पातकाचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुझे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजेवांनी प्रदुवारांत सांपडलेली एके बायलेक हाडली आनी ताचे मुखार उबी केली. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच प्रदुवारांत सांपडल्या. शारांत शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांत घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक ताणें अशें म्हळें. उडो घालून जेजू आपले बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें ताका म्हळें, तुमचे मदले कोणाक पातक ना? ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडू घालून तो जमनीर बरोयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कोटसरून गेले. उदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मदें उबी आसली तशीच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हळें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर कास्तीचें फरमोण मारूंक ना? तिणें म्हळें, कोणेंच ना सायबा. जेजून म्हळें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फरमोण मारिना. वच आनी हे फुडें आनीक पातक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
वखाणी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, दोग भुरगे धाकटुले भाव खेळटालेच खंय आनी खेळटा खेळटा धाकटुलो भुरगो 10 वर्सांचो सुमार ताच्या हातांत एक उंचा मोलाचो वाज आसलो आनी तो वाज पडलो, फुटलो. वाज फुट्टूच खंय व्हडलो भाव धांवून गेलो घरांत सांगूंक ताणें वाज फोडलो म्हूण. घरांत आसलेलीं सगल्यांक खूब राग आयलो त्या भुरग्याचो आनी तांणी ताच्या भावाक सांगलें ताका घेवन ये, सालांत ये. सगळीं गोंयचीं सालांत एकठांय जालीं खंय आनीक व्हडलो भाव ताका हाडून गेलो. ताणें ताच्या हातांतल्यान हो वाज फुटलेलो हाडून गेलो. आपल्या धाकल्या भुरग्याक घेवन, आपल्या भावाक घेवन सालांत आयलो तेन्ना सालांत सगळीं आसलीं तीं ताची माय पाय, ग्रँडमादर गोंयचीं सगळीं खंय ताका चेडून पळयतालीं, रागान पळयतालीं. कोणूच जाप काडिनासलो, कोणेच कांय म्हणलें ना. ताका खंय सारको ताच्या व्हडल्या भावान हाडलो आनी मदें दवरलो आनी सगल्यांचेर नदर मारून जे सगळे रागान भरलेले आसले तांची तोंडां पळोवन हो सुपुल्लो भुरगो गाबरलो आनी रोडकुल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें खंय, विल एनीबडी फॉरगिव मी? कोण तरी म्हाका बक्षणी दिशी? तुमी सगळीं इतली रागान हांवें कोणाची क्रीम केल्या, खूण केल्ल्या भशेन पळयतात म्हणल्या भशेन. विल एनीबडी फॉरगिव मी? भाव भयणीनो, आयच्या पयलें वाचप आनीक दुसरें वाचप अस्तुरेची खबर करता. पयले वाचपांत आमकां दानियल प्रवादीचें नांव मेळटा, सुजाना तिचें नांव. तिचेर बोगलाण घालतात जाणटे नितीदार तिचेर बोगलान घालतात. ती कोण तरी एका तरणाट्या भुरग्या बरोबर सांपडल्या म्हूण. दुसऱ्या शुभ वर्तमानांत एक बायल खरीच प्रदुवारान सांपडलेली, तिका धरून हाडटात आनी जेजू मुखार उबी करतात. दोगांयकूय फातरांनी मारूंक जाय आसलें. सुजानाक फातरांनी मारूंक जाय आसलें मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे, आनी अस्तुरेकूय फातरांनी मारूंक ते फातर घेवन आयिल्ले. सुजानाक मारूंक वताले, एका मारूंक हाडलेली. आनी पळयात, देव दानियेलाक धाडटा आनी दानियल म्हणटा, पिशे तुमी न्हीद करिनासतना फातरांनी मारूंक सोदतात हे अस्तुरेक? कितें वायट केलां तिणें? आनी तो न्हीद करता दिशी ताचे लागीं विचारता, खंयच्या झाडा पोंदा तुमी सुजानाक पळयलां त्या मनशा बरोबर, त्या भुरग्या बरोबर? आनी ते फोट मारतात. एकलो म्हणटा बाबूल, एकलो म्हणटा दुसऱ्या झाडाशी, सिंदूर झाडाशी. फोट मारतात. हांगा ही अस्तुरी सांपडलेली आसता प्रदुवारांत, फातर मारूंक सोदतात आनी जेजूक धरूंक सोदतात. दे वर नॉट कन्सर्न मच एज स्टोनिंग दीस वुमन एज कॅचिंग जिजस. ताका धरूंक सोदतात. कितें म्हणटा तो पळोवया. तो मारया म्हणटालो. कोणाच्यानूच रोमान सरकाराचे मदें नितीन कोणाचेरूच मरणाचे फॉर्मूय म्हूण कितेंच मारूंक जायनासलें. रोमन सरकाराचे कायदे आसले. नाका मान नाका म्हणून जातालें ना, कित्याक मोइजेसान बरयलेलें आसलें शास्त्र, असले अस्तुरेक फातरांनी मारूंक जाय आसलें.
ते जेजूक धरूंक सोदताले बांबोळीन ताचें मन जेजू पळयता. ताचें मन कुसकें आसलें. ताच्या मनांत बोगसणे दया काकूत असले नासले. मोइजेसाची सुमूर्तूय काकूत बोगसणे दाखयता. तुजे चुकतेले भावाक भयणीक बोगूस मारूंक सोदतात. आनी देखून जेजू काला जमनीर कितेंशें बरयल्ले भाशेन करता. ते विचारीत रावतात कितें करूं येवच तरी, कितें करुया येवच तरी. आनी जेजू तांकां सांगता जाका पातोक ना ताणें पयलो फातर मारचो. जाका पातोक ना पयलो फातर मार. आनी ते कोणूच फातर मारिना. हांगा कोणाक जोईत मेळटा? नितीक जोईत मेळटा. हांगा कोणाक जोईत मेळटा? काकुतीक जोईत मेळटा. हांगा कोणाक जोईत मेळटा? मोगाक जोईत मेळटा. नीत करनार देव दानियेलाक धाडटा, सुजानाक वाटयता. नीत करपी देव येवस्तरेक काकूत दिता आनीक करिनाका बाय पातोक. कोणें तुका वायट करूंक ना? ती म्हणटा नाय सायबा, हांवूय वायट करिना तुका, आनीक पातोक करिनाका, वच शांतीन वच. आपूण तिची नीत करता. कसली नीत? काकुतीची नीत. कसली नीत? मोगाची नीत, बोगसण्याची नीत. वच आनीक पातोक करिनाका. भयणी भावांनो, आज आमी घरा वयता आसतना आनी तयारी करता आसतना ह्या पवित्र 3 दिनाक जेजूच्या कुश्टा मरना पुनर्जीवनपणाक आमीच जायते फावटी विचारुया कितले फावटी आमी आमच्या भाव भयणांची नीत करता, ताची जोडटी करता, ताचेर फॉर्मोण मारता. देव मारिना. देवाची नीत खरी पूण देव मारिना. सगळ्यांक आमकां सोयेक दिता. मातयेच्या शुभवर्तमानांत आमकां मेळटा बऱ्या तशेंच वायट मनशांचेर तो सुर्या उदेवसो करता. बऱ्या तशेंच वायट मनशांचेर तो पावस धाडटा. ही देवाची दयाळाय, देवाचें बोगसणें, देवाची काकूत. आनी आमी असो आमी जायतीं पातकां करता, आमी जायतीं चुकता, पडटा, पूण देव आमकां आपली काकुतीचो हात दिता. नीत करिना, काकूत वांडटा. नीत करिना, फॉर्मोण मारिना, बोगसणें दिता, मोग दिता. तुमची पातकां लांब लांब तांबडी तांबडी भिरोण जाल्यार पुरान हांव ती बोगसून धवे तुजें जिवीत बर्फा भाशेन करतलो. देव आमकां सांगता. तर आज आनी बोकूर ह्या पिराशितेच्या काळांत एकामेकाक बोगसणी दिवंक शिकुया. देव आमचो काकूतसान बोगसण्याचो देव, ताचे बोगसणे शीम मेर नासलेले म्हूण ओळखुया. आनी आमी न्हय हे फारिजेव धर्मशास्त्र्या भाशेन पूण आमचे चुकतेल्यांक आनी चूक आदारतेल्या समाजांतल्या सगल्यांक आमी मोगान नीत काकूत मोग वांटुया. भेटून एक आमी गायन गावया तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार. C30 आणि 7 पान 40 आणि 4, C37 पेज 44. तुझ्या पवित्र दोळ्या
भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. तुमच्या आदातलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवन भोव पवित्र देवा, आमचे मोगाळ बापा, पासकांची परब समरुमूक आमी तुजी भुरगीं तयार जाता. हे प्राचीत काळाचे दोणमणीचो फोड कसो दुसऱ्या काळजांतान बगसूंक देवाची काकूत आमी अनुभव आनी तोळ काळजान तुका आमी संतोशान बेटशी कोर. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवी आसूं. तुमचेय सोबी आसूं. तुमची काळजां उबारुया. परत उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वैभवशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सुरपदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोश्टा मरना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली ताचे मोहिमेची वांकणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस पवित्रून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातूस आनी कास घेतले. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. म्हजे रगताची कास, नवे आनी सासनीक करोराचें रगत. पातकांचें मोगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वावरताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जालो. जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो
आनी सोडवणीची कास तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुळाय रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केप्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, कार्दिनाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका पिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट वतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती झुजे भाग्यून धर्मदत्ता आनी सौर्यकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुगांत आमकां वांटोदी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. दर एक पावड आमी आमचे बापा म्हणटा तेन्ना आमचे चुकतेल्यांक आमी बक्षिता अशें उद्गारता. जेजूच्या जेवणांत आज वांटो घेवन देवाचे बक्षणे आमी चूक करता तेन्ना आमकां मेळूं आनी आमचे भाव भयणांक आमी मोगान बक्षूंक आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा सर्गीचो तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सोस काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी वरवशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सुरवाकांतली वाटाय कित्याक रथवरकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. मी आज जेजू क्रिस्ता तुजे धर्मतांक मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावरताचेर दिश्ट घाल. ती कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतली. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतान आमी गायन गावया. परमेश्वर म्हाका चोरयता. D35 5 आनी 6. D35 पेज 66. परमेश्वर म्हाका चोरयता. आयज म्हाका
스위자 우지 서로나 의마가 이소르비다 어느 가소리가 보이다 어느 가소리가 보이다 por mesmo 아가토로이다 나이스마가 오래라 사라 por mesmo 아가토로이다 나이스마가 오래라 사라 두이모자 어떻게 주버다 마음라고 부자나 와서 나가 들어이다 이스마가 나가 들어이다 por mesmo प्रार्थूया. प्रिचे बाप्पा, तुझ्या पुता जेजूच्या जेवणांत आयज आमी वांटो घेतला. ताच्या बोडान आमच्या वायट वणावण्यांचेर आमी झुजतल्या आनी आमचे आत्मे नितळ सांबाळटल्या म्हूण भास दिता. अशें जेजूचो पाटलाव करून आमी तुजेशी पावशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बांबडीनो सगल्यांक तुमकां दिनवास काल सांजे सकाळीं आनी सांजे हे आमचे याज्ञीक भाव आनी ताचे सांगाताक आयिल्ले आसिकेरे ह्या वाठारांतले आपलो इगोर्जेक आदार मागूंक सद्याक 2 लाख उदीक ताणें एकठांय केल्यात आमचे कडल्यान. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी शाबासकी. तुमी असल्या गरजेवंत भाव भयणांक तुमचो तेंको उदारपणान दिलो देखून सगलो टोटल तो उपरांत आमकां कळयतलो. देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां बागेवन झुजे आंकवार मरेचो पोती ही परब. फाल्यां दोबाजो सदां भाशेन 2 वासपां आसतलीं आनी शुभ वर्तमान मोहिमा आसतली, सोतमांतां आसतलीं. आनी फाल्यां आमी कुशालकायेन हालेलुया गायतल्या. कित्याक फाल्यां हो दोबाजो पवित्र सभा बागेवन झुजेक एक केरीत मान दिता. हे भाशेन जेजूक बापान ताच्या हातान घालो ताचो सांबाळ करूंक तेच भाशेन पवित्र सभा की बागेवन झुजेच्या आश्रयाखाला आसा. हे पवित्र सभेक सगले मोळांतली राख सांबाळ दुमाळ्यांतली वाटाय म्हूण केरीत भाशेन फाल्यां आमी मागतल्या. आज तान हो 3 दिसांचो रेतीर इंग्लीश भाशेन 4:30 तेर्स मागीर देवाक वाखाणणी मीस आनी मिसा उपरांत एडोरेशन आनी एडोरेशन जाता आसतना आमची हिलिंग सर्वीस आसतली. जाता तितल्यांनी वांटो घेवया. बरे भाशेन हो 3 दिसांचो रेतीर करुया. भोव करून जाका इंग्लीश समजता. फादर डॉमिनिकन पाद्री फादर रॉनी लियन हो केरी ताका मागलेलो भलायकी पेकोवणी फाव करूंक
मागुया आणि तातून आमी वांटो घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात एकामेकाक बोगसणी दिवंक आनी एकामेका कडल्यान कालतिकायेन बोगसणी मागूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. पातक्या पातकिनीचो इश्ट आय 23 पान 130 आय 23 पेज 130. पातक्यान विणार बुडू